नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 301 उमेदवारांचेर बिरेस्तारा थारतले भवितव्य, सत्ता थापणुकेच्या घडामोडीक आयला वेग। बंडखोरी आडोवपा खातीर काँग्रेसीन उमेदवारांक दवरले रिसॉर्टांत। सरकार स्थापन करपा खातीर कर्नाटकांतल्यान फुडाऱ्यांची घेतली मजत। मोगोपास थारतले किंगमेकर, सुदीन ढवळीकाराचो दावो। गरज पडल्यार घेतले मोगोपाचो तेंको, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। दुल्ल्यान त्रासिल्ल्या मयेकार देंवले रस्त्यार, आडायली खण मालकाची वाहतूक। आदले दुस्मन कायेंतल्यान हल्दोणेच्या मेल्विन फेर्नांडीसाचेर केलो हल्लो, योगेश गडकेराक पुलिसांनी केली अटक। गोंय विधानसभेचो निकाल फाल्यां जाहीर जातलो। दनपारां 3 मेरेन निकालाचे चित्र स्पश्ट जातले। 81 अपक्षां सयत 301 उमेदवारांचेर भवितव्य फाल्यां थारतले। सत्ता कारणां खातीर भाजप आनी काँग्रेसी सयत मोगोपानूच नेटान तयारी चलयल्या। त्रिशंकू परिस्थितीन निर्माण जावपाची शक्यता आसलेल्यान भोवमता खातीर दरेक राजकी पक्षान सगळे वाटेन तयारी चलयल्या। बिरेस्तारा सकाळीं 8 सावन मतमेजणी सुरू जातली। मतमेजणी वेळार कायदो आनी सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्ही हे खातीर कडक सुरक्षा वेवस्था आसा। वेंचणूक निकाल आनी एकूणच राजकी घडामोडी विशीं गोमंतक टीव्हीचेर आमी तुमकां अडपट्टे दीत रावतले। गोंयांत काँग्रेसचे सरकार स्थापन करपाक कर्नाटक काँग्रेसीन नेटान यत्न चलयला। वेंचणुकेंत गोंय काँग्रेसीन सगळे तरांची मजत केल्ले आनी जेतिवंत उमेदवारांक एकवटेन दवरपाक तरबेज आसलेले कर्नाटक काँग्रेसीचे अध्यक्ष DK शिवकुमार बुधवाराच्यान गोंयांत राबितो आसतले। जेतिवंत उमेदवारांक सरकार स्थापन जाय मेरेन एकठांय दवरपाची जापसालदारकी अखिल भारतीय काँग्रेसीन शिवकुमार हांचेर सोपयल्या। निकाला उपरांत जैतिवंत उमेदवार फुडचे न्हय म्हूण काँग्रेसीन सगळ्या उमेदवारांक हॉटेलांत रावपाचो आदेश दिल्यात। मतमेजणी वेळार काँग्रेसीचे सगळे उमेदवार एकीच कडेन एका हॉटेलांत आसतले। मजगती भाजपाचे फुडारी तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या व्हॉट्सॲप स्टेटसाचेर 8 ते 10 मिनटां काँग्रेसीचे फुडारी DK शिवकुमार दिसले। हाका लागून भाजप आनी काँग्रेसीन खवदळ पडला। राजकी मळाचेर तर्क वितर्क चालू आसा। गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाक फक्त कांय वरां उरलेले आसतना सत्ताधारी भाजप सयत विरोधी काँग्रेसीन सत्ता स्थापनेच्या हालचालीक नेट आयला। गोंयांत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण जाल्यार मगो पक्षाक वांगडा घेवन सरकार घडोवपाची तयारी दोनूय पक्षांनी केल्या। हीच संद साधून मुख्यमंत्री पदाचे सपन सत्या हाडपाक मगो फुडारी सुदीन ढवळीकार सज्ज जाल्यात। त्रिशंकू स्थितीन सुदीन ढवळीकार किंगमेकर थारपाची शक्यताय आसा। भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांक सत्ता स्थापन खातीर मगोची गरज लागल्यार सुदीन ढवळीकार हाका सुरवातीची 2.5 वर्सां मुख्यमंत्री पद दिवपाची मागणी दोनूय पक्षां कडेन करतले। फाटल्या कांय दिसांत ह्या दोनूय पक्षां वांगडा जाल्ले बसकेंत मगोन हे मागणेचेर नेट दिला। मगो आनी
तृणमुलान युती करून वेंचणूक लढयल्या। ते खातीर त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण जाल्यार तृणमुलाक विस्वासांत घेवनूच मुखार वचपाचें सुदीन ढवळीकर हाणें सांगलां। तशें जाल्यार सत्ता स्थापने खातीर तृणमुलाचेर तेंको काँग्रेसीक मेळपाक शकता, पूण मगोन 3 परस चड सुवातो जिखल्यार केंद्रांत भाजप सरकार आसलेल्यान ढवळीकर भावयुक्ती राम करून भाजपा वांगडा येवपाक शकतात, अशी शक्यता राजकीय जाणकार उक्तायतात। त्या मनशान सुदीन ढवळीकराक काडून उडयला, मगो पक्षाच्या आमदारां विकत घेतल्या, तांचे पासून आमी पयस रावप। मगो पक्षाकूय सरकार करपाक भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसीची गरज आसा, तशी भारतीय जनता पक्षाकूय सरकार करपाक दुसऱ्यांची गरज लागतली। फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट गोंयांत आयलां, जे मेन पक्ष गोंयांत आसा सेंटराचे, तांचे दोळे उगडले आनी हांव हें गेली कित्येक दीस म्हण सांगतालो की ह्या फावटी मगो पक्षान बरें काम केलां, लोकांनी मगो पक्षाक हात दिला आनी त्या खातीर एक चित्र वेगळेंच आसा। 6 ते 9 सीट मगो पक्षाचे निवडून येता अशें चित्र उबें जाल्लें आसा आनी म्हाका ताची खात्री आयिल्ली आसा आमी 9 पर्यंत पावूंक शकता। प्लस TMCन जर 3-4 सीट हाडले जाल्यार आमी 13-14 पर्यंत सुद्दां वचूंक शकता। दुसरी गजाल आसा की प्रमोद सावंत कितें उलयलो तें म्हाका खबर ना, पूण आमी योग्य विचार करून योग्य TMC आनी आमी एकठांय बसून आमचें डिसिजन आमी मुखार घेवन वतले। आमकां ताची गरज आसा ह्या डिसिजनाची आनी जें डिसिजन आमी घेतलें तें गोंयकारां खातीर मगो पक्षा खातीर अशें केंद्रीत करून घेतलें गेलें म्हटलें आनी तें आमी कन्विन्स्ड TMC करतले। मतमेजणी पयलीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मंगळारा भेट घेतली। मतदाना उपरांत पयलेच खेपे मुख्यमंत्र्यान दिल्लींत वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। प्रधानमंत्र्यान मतदान आनी एकंदर राजकीय स्थितीचो नियाळ घेतलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। गोंयांत भाजपाक पुराय भोवमत मेळटलें आनी सरकार स्थापन जातलें, असो मुख्यमंत्र्यान दावो केला। गोंयांत भाजपाचीच सत्ता येतली असो प्रधानमंत्री मोदी हांकां लेगीत विस्वास आसा। मगो पक्षाचो तेंको घेवपाची भाजपाची तयारी आसा, हे विशीं केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। भाजपा सरकारान तरेकवार कल्याणकारी येवजण्यो सुरू करपा सयत मुळाव्यो सुविधा उबारल्यात, हाका लागून भाजप सरकार येवपा मदीं कसलोच दुबाव ना, अशें ताणें सांगलें। अबाउट द इलेक्शंस कैसे रहा, क्या रहा, नए एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, हमारा सर्वे क्या कहता है, सो गिविंग द डिटेल आइडिया अबाउट द रिजल्ट क्या हो सकता है इसी के बारे में और आगे सरकार बनाने के बारे में इसी PM साहब के साथ डिस्कशंस होगा। वी आर फुल कॉन्फिडेंट दैट वी आर गेटिंग द मेजोरिटी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना रही है। डेफिनेटली हमें पूरा विश्वास है क्योंकि एक आधी दूसरी सीट इफ कम भी पड़ी तो 2 इंडिपेंडेंट जीत के आ जाएगा, वो हमें सपोर्ट करेंगे। शेतकारांच्या आंदोलनाक 4 दीस जाता म्हणसर अनियंत्रीत मिनाची येरादारी आनी दुल्ल्याचे समस्येन त्राशिल्ल्या मयेकर रस्त्यार देंवले। तिडकल्ल्या लोकांनी पेराच्यान जावपी मिनाची येरादारी केळबाय वाड्यार आडयली। येरादारीचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले। कॉन्ट्रॅक्टरान लोकांची कागाळ आयकून समस्या सोडोवपाचें उत्तर दिलां। त्या उपरांत थोड्यावांनी ट्रक सोडले। फाटल्या कांय दिसांच्यान मये गांवांतल्यान मिनाची येरादारी चालूच आसा, मात येरादारी करतना स्पीड आनी हेर नेम पाळिनात। दुल्ल प्रदूषणाचोय त्रास जाता। उदकाची पायपलायन फुटून नळाक उदक येना, अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा। अरे तुमची पोटां भरता, आमची मारून भरतात मरे, कशें बरें जातलें रे कोणाचें? कोण हांगा कितें जालां ना मरे, हांगा कितें जालां मरे, पंच बिंच आहा पळय हे वाडयले ते सगळे तेल लायत गेले, कळ्ळें? जर लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तूं हे ट्रान्सपोर्ट चालू करता न्हू, लिमिटेड ट्रक चालू कर। तुका एक सांगता प्रॉब्लेम सांगता कितें जाला, सगळ्याक पळोवन दवरला तुमी पळय, हे कितें कितें केलां तें पळय, तरी तुजो 2 ट्रक चलता हांगासर, तुजे येता वन वे चलना, वन वे चलना, सिंगल वे चलता, सिंगल वे चलता, कळ्ळें मरे? सिंगल वे कितें चलता खबर आसा? ही पाटी उलयता, हांव उलयता तो, कळ्ळें? एक्सिडेंट जाले, कितें जालें? एक्सिडेंट जाले, दुसरें सांगता तुमी हे ट्रान्सपोर्ट चलयता, उदकाचे पायपा फुटल्या,
म्हाका एक म्हयनो नळ ना, एक म्हयनो जालो ही बायलां बघ कळशी तुमच्या खातीर नळ ना तुमच्या खातीर फक्त तुम्ही टायमार फुडें सोडयला लोडाचे ट्रक घेवन हो ट्रान्सपोर्ट रे हे कितें करूंक सोदता तूं हे कितें करूंक सोदता हे कितें मायनिंग करूंक सोदता घरा पळय एक पळय रे हे पळय रे देगेक पळय रे कितें दिसता जाल्यार तुका भरल्याशिवाय बंद करा तुम्ही सगळे हे ट्रान्सपोर्ट तुम्ही काय तुमकां तुमकां तूं म्हणटा कितें हे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर मरे सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर मान्य करता हांव सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सगळ्यांक बोला तुमकां सुप्रीम कोर्टान सांगला लोकांचेर पाड घाल आनी हे ट्रान्सपोर्ट कर म्हणून सुप्रीम कोर्टान सांगला लोकांची पाड लाय म्हणून लोकांक धुल्लो खावनी आनी मागीर तुम्ही हे करा म्हणून तुम्ही 350 काडटा ट्रक तुम्ही 150 ट्रक अरे लिमीट कितले 70 ट्रक मिनिमम मॅक्झिमम हांगा कितें रे हांगा कितें आहा रे ट्रान्सपोर्ट हा वचोंक वाट ना मरे कामाक वयतलो तो तांबडो जावन वयता मरे कामाक दरेका 2 वरांनी रस्तो भिजवचो आणि येरादारीचेर नियंत्रण दवरची अशी मागणी लोकांनी केल्या. आदले दुस्मान कायेंतल्यान बोनेटा रेस्टॉरंटाचे धनी मेल्विन फेर्नांदेसाचेर जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या प्रकरणात पुलिसेन योगेश गडेकाराक अटक केला. पुलिसां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही घडणूक मंगळारा सांजे घडली. मेल्विन आपणाल्या रेस्टॉरंटान आसलो जाल्यार योगेश गडेकार आनी ताचे वांगडी थंय आसलेले घुमटी आनी खुरिसाक रंगयताले. ह्या वेळार मेल्विन थंय गेलो. ह्या वेळार ताचे मदीं वादावादी जाली. गडेकारान मेल्विनाचे तकलेर लोखडाच्या वारावान हल्लो केलो. हातून मेल्विनाक बरोच मार लागला. आयज पळय हांगा गोंयान कितें चल्लां आनी घांटियांचें राज. तुजें नांव कितें सगळ्यान पयलीं म्हजें मेल्विन फेर्नांडीस आनी म्हजें ओपन एअर हा आनी आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ आल्दोना कोमरिंदा गोंय एस्पेरान्सा. 2 दीस जाले हो अटॅक जाल्लो म्हजेर पूण ह्या पुलिसांचेर म्हाका त्रास ना. कोणे केल्लो अटॅक? योगेश गडेकार आनी तो TMCचो कोण तो म्हाका नांवूय येना पळय हेल्या घांटियांचें नांवूय येना म्हाका. किरण कांदोलकर आनी प्राणेश फाटीं ताचेर अटॅक जाला आनी ताका एक्चुअली जितोच मारूंक जाय आसलो बिकॉज ही इज नॉट गोवन. हांव तुमकां ओपन सांगता आयज म्हजेर बी तोरसागिनी अटॅक केला. तातूंत प्राणेशाचे मनीस आहा किरणाचे मनीस आहा आनी मेन पळय तो योगेश गाडेकार येवन म्हज्या तोरसाक म्हणल्या दिसाची आनी पुलीस सांगता मेडिकलाक वच. अरे हांव तर थंयसर मरण पडलोलो आमच्या गोंयकाराचे रोगोत आहा म्हूण आयज हांव जितो आहा. हांव तोरसात मारून थंयसर मरण पडलो हे म्हाका मेडिकलाक धाडपाचें ना वेचना. हांगा तर पडोन मेलो जाल्यार गोंयांत सरकार खंयचो पक्ष स्थापन करतलो अशी चर्चा सुरू जाल्या. एक्झिट पोला प्रमाण काँग्रेसीची चड सिटां येवन पक्ष सरकार स्थापणुकीच्या लागीं आसा. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या सरकार कोणाचेच हे कार्यावळींत लोकांचे कॉल काँग्रेस वाटेच आसा. मात 2 आमदार वेंचून आयले पासून सरकार भाजपाच करतली अशें मत लोक उक्तायता. लोकांनी मारलेल्या सत्ता बदलपाचें मत पडटलें आनी लोक निर्शेल्लेच उरतले अशें चिन्ह आसा. हेज्या हातीन हात घालतलो तो तेज्या हातीन हात घालतलो आनी निमाणे गोंयकार फसतले. गोंयकाराच्या हेका मताक किंमत ना. मतदानाचे पवित्र योगदान नेमान दिवपी एका जाणट्या निर्शेल्ल्या मतदाराचे हे विचार. वेंचणुकेचो निकाल थोड्याच वरां भितर येतलो. एक्झिट पोला प्रमाण काँग्रेस पक्ष सरकार स्थापणुकेच्या लागीं आसा. मात लोकांच्या मनात वेगळोच भंय उप्रासला. लोकांनी बदल घडोवन हाडपा खातीर मतदान केल्ले. मात भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयले तरीकूय भाजपाच सरकार घडयतली अशें चिंतप लोकां मदीं कित्याक लागून आयला काय? लोकांक राजकारणाचेर विस्वासूच उरलो ना काय कितें? बरो मनीस मेळत ना. बरो मनीस म्हणटा तो आमदार मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आनी आतां हे फावटी घेतले ते सगळे मिक्स भाजी घेतली आनी शेवटी कितें जाता इवन काँग्रेस मेजॉरिटी मेळ्ळी नाल्यार ते काँग्रेसले फुट्टले फ्रॅक्शन आनी कितें जातलें आमकां पळया परत रिएलेक्शन त्या लोकांची फाटले फावटी जाला तशेंच ती स्टोरी चालूच उरतली. आनी जर सामको नीट धरलो काँग्रेसीन जाल्यार मागीर ते वयतले खंय आमच्या तो गव्हर्नरा कडेन वतले हय तुका आनी हाडटले. बट फायनली मनी पावर आसा पळय BJP वील परचेज काँग्रेस फ्रॅक्शन
आणि ते फ्रॅक्शन आसा पळय ते परत फेर निवडणूक जातली. 10 येतले आणि काँग्रेसचे 5 जाण ओढून हाडटले आणि भितर येतले जाले. आम्ही तांकां बरें करूंक जाय म्हणून काँग्रेस आमकां विचारता इकडे उडकी मारतलो जाले आपण काँग्रेस बीजेपीन आयलो मागीर हांकां मेळ्ळे बेका न्हू बदलपाक जालें ना कित्याक आतां जालें मरे पयशाचे हे जाला खूब आतां इलेक्शन म्हणटा तें हें उरलें ना फेर आनी हें उरलें ना इलेक्शन आतां घाण जायत गेल्या. 301 उमेदवार 2022च्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेत वांटेकार जाल्यात. तातूंत 81 अपक्ष उमेदवार आसात. वेंचून येतकीच आमदारांनी सत्तेच्या आशेन पक्षांतर करप ही नवी गजाल न्हय. सत्तेचो हावेस तो. We have no hope in political parties because all they makes a wars once in 5 years, one day visit. No one is bothered. They keep them several promises. There is no solution. Mostly in Goa, there is no solution. All parties are cheating. येवनी खंयचो येयला आमकां माफ. लोकांचे कौल पायापोना माडून निर्माण जाल्ले अशें सरकार लोकांचे कितें बरें करतले होच खरो प्रस्न. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रतीक परब. आदले दुस्मानकायेंतल्यान पुराय गोंयांत 40 मतदारसंघांतल्यान वट्ट 301 उमेदवारांनी ही वेंचणूक लढयली, जातून एकूण 81 अपक्ष उमेदवार आसात. ह्या 81 जाणां मदीं लक्ष्मीकांत पार्सेकार, उत्पल पर्रीकार, विल्फ्रेड डिसा आनी सावित्री कवळेकार ह्या अपेक्ष उमेदवारांचेर मात चांगल्याची नदर खिळून आसा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. विधानसभा वेंचणूक 2022चो निकाल सामकोच तोंडार पावला. हे फावटी वेंचणुकेत वट्ट 81 अपक्ष उमेदवार देवल्यात. जाणे भाजपाक गोंयांत हाडली तातूंतल्या एका जाळवणदाराक म्हळ्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक पक्षान उमेदवारी न्हयकारली. जाल्यार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो व्हडलो पूत उत्पल पर्रीकाराक 3 मतदारसंघात उमेदवारी दिता अशें सांगून पणजेची उमेदवारी न्हयकारली. हे पळयात अपक्ष उमेदवार कितें म्हणटात ते. 14 तारखेचे इलेक्शन जातकीर फुडल्या 10 मार्चाक म्हज्या समोर येवचे आणि मागीर कितल्या मतांनी लक्ष्मण पार्सेकार तुझ्या उमेदवाराचे निवडून आयलो हे पळोवचे. आणि म्हाका विश्वास आसा पणजेचे लोक म्हाका तांचो आशिर्वाद येता त्या 14 तारखेक वोटींग करून दितले. 100% कॉन्फिडंट हा हे इलेक्शन हांव जिखता अशें म्हणून. अपक्ष उमेदवारांचो जिखून येवपाचो हो आत्मविश्वास पळयलो जाल्यार हे वेंचणुकेत अपक्षांचो बरोच प्रभाव आसा अशें दिसून येता. 2017त 13 आमदार आशिल्ल्या भाजपान सरकार स्थापन करपा खातीर 3 अपक्षांची मदत घेतिल्ली. ह्या वेंचणुकेच्या पयलीं भाजपा, काँग्रेस आणि मगो पक्षाच्या निर्णयाक बेजारिल्ल्या फुडाऱ्यांनी पक्षाविरोधात बंडखोरी करून वेंचणुकेच्या मैदानात अपक्ष म्हण उडी मारल्या. इतलेच न्हय तर घरकान्नी खातीर मागिल्ली उमेदवारी पक्षान न्हयकारल्या उपरांत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारान स्वताचे घरकान्नीक अपक्ष म्हण वेंचणुकेत देवयला. माझे जे कार्यकर्ते आसात तेंच्यांनी डिसिजन घेतले आसा की आमकां तिकेट डिनाय जाल्ले कारणान आमी आयज अपक्ष निवडणूक लडोवपाक मुखार वयतले आनी रितसर हांवें भारतीय जनता पार्टींतल्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांची जो निर्णय आसतलो तेंचे कडेन हांव डिस्कशन करून फुडलो निर्णय घेतले आनी आमी थारायला की अपक्ष निवडणूक हांव लडयतलें म्हणून. गोंयांत पक्षापरस वैयक्तीक पावण्याचेर आणि वळखींचेर वेचून येवपाची तांक आणि आत्मविश्वास खुबशा अपक्ष उमेदवारांक आशिल्ल्याचे हे वेचणुकेत जाणवता. लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो कसोच जिखून येवं शकना हे वरिश्ठां पर्यंत पावयल्ले, आमच्या देवेंद्र फडणवीसाच्याय गळी उतरयल्ले आणि तोय बाबडो 1-2 कडेन उलयलो. ताये कशे फट आसले आणि आपलो अंदाज कसो चुकीचो आसलो हो देवेंद्राकूय निश्चित कळटलो. ताका मात्र आमकां 10 मार्चाची वाट पळोवची पडटली. माय वर्ड टू द पीपल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज माय क्रेडिबिलिटी. सो विथ those kind of people there, the current lot, for me, I have to work for Penjim as an independent. That I am very clear in my thought, and I am getting support across party lines. Large section of BJP voters are with me, and also other parties
last section, because the fight is for safeguarding PenGym and 100% कॉन्फिडेंट हा हे इलेक्शन हांव जिखता अशें म्हणून कित्याक आमगेलो हांव काँग्रेसान आसतना म्हजे बारा लोक आहलोलो तो हांव BJP वयतरी देखून म्हजे बारा तो आहलो म्हगे सपोर्टर जावं सरपंच पंच म्हगेले कोण फुटलो न्हय सगल्यांनी बरें काम केलां आनी पयलीं आहलो लास्ट टायम काँग्रेसा तेणी म्हाका वावर केल्लो तशें हे पाटी हांव इंडिपेंडंट आहा तसोच वावर केलो तेणी आनी हांव सारको चड कॉन्फिडेंट आहा तशें म्हगेले सपोर्टर्स सरपंच पंच सगळे तेय कॉन्फिडेंट आहाय हांव शिवत जिखता निकाला उपरांत हातूंतले कितले अपक्ष उमेदवार वेंचून येतले आनी तांकां खंयचो पक्ष कसली ऑफर दितलो हाचेर वेंचून येवपी अपक्षांचे भवितव्य आधारून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय विधानसभा वेंचणूक 2022चो निकाल निमण्या कांय वरांचेर उरला. दक्षिण गोंयांत श्री दामोदर कॉलेज जाल्यार उत्तर गोंयांत सरकारी पॉलिटेक्निक आल्तीन ही 2 थळां मतमेजणी केंद्रांत वेंचून आयोगान जाहीर केल्या. वेंचणूक आयोगान मंगळारा मतमेजणी दिसा म्हटल्यार 10 मार्चाक मतमेजणी केंद्राची मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केल्या. In the morning at 6:30, strong room will be open. We have sent this communication to all the political parties and candidates. Counting will start at 8 o'clock. Counting for all 19 ECs will start at the same time. We have one counting hall assigned for every AC. At 8 o'clock, counting of postal ballots will start. In every room, we have one dedicated table for postal ballot. Apart from that, we have 4 to 7 tables depending upon space in every room. At max, we have 7 tables for EVM counts in a room. Minimum is 4 tables. So depending upon space, we have given this number. EVM count will start at 8:30. You know, counting is taken round-wise. So depending upon the tables which are set up for EVM, there are rounds for each and every constituency. There is maximum of 11 rounds. Roughly one round will take 20 to 30 minutes. This is all the arrangements that we have made at the counting center, which is Polytechnic here at Alkeen. On 2 different floors, we have 19 rooms. On first floor, 8 rooms given to 8 different ACs. On second floor, 11 rooms to 11 different ACs. For every AC, one observer has been appointed by Election Commission of India. All these observers have already reported here, and they have taken a review of all the arrangements done in their constituency counting. तर आमचे बुलेटिन अशीच चालू आसतली त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक पूण तुमी खंयच वचूं नाका पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. सत्तेच्या बाजारात कोणाचे जाले चढ उमळशीक निकालाची विस्कटावणी जाणकारांची आबेरतूर बेरेस्तार 10 मार्च सकाळी 8 वरां सावन फकत गोमंतक टीव्हीचेर गोंयचे प्रजेचो आवाज. गोमंतक कोंकणी टीव्ही चॅनल हाचो आमी फायदो काडूंक जाय. कित्याक जायत्यो घडण्यो जायत्यो खबरो जायते आमकां पळोवंक मेवतले. देखून तुमचो आदार जाय, तुमचो थोडो टायम पिड्यार करून ह्या चॅनलाक तुमी पळोवंक सगल्यांनी आशा पुरी करूंक जाय. कित्याक म्हाका विश्वास आसा हे नवे चॅनल गोमंतक टीव्ही चॅनल तुमकां सगल्यांक बऱ्यो बऱ्यो खबरो आयकून दादोशी करतले म्हणून इतलें सांगून हांव हे टीव्ही चॅनलाक गोमंतक ताणें आयज म्हाका
बरे भाशेन हांगासर येवन बरो येवकार दिलो आनी ताचे हांव उपकार आठयतां. हें चॅनल फुडें फुडें वचोन आमची कोंकणी भास उंचल्या पांवड्यार दवरूंक. परत एक फाट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी बिरेस्तारा 10 मार्चाक जावपाची आसलेल्यान त्या दिसा राज्यांतली सोऱ्याची दुकानां बंद दवरपाचो आदेश उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला. बार आनी रेस्टॉरंटाचो परवानो आसलेल्यांक फक्त जेवण दिवपा खातीर ती उक्ती दवरपाक मेवतली. मात रेस्टॉरंटा भायर फक्त जेवण मेळटलें असो बोर्ड तांकां लावचो पडटलो अशें आदेशांत म्हटलां. मतमेजणेच्या दिसा कायदो आनी सुवेवस्थेक बाधा येवची न्ही हे खातीर सोऱ्याची दुकानां बंद दवरपाचो हो आदेश काडला. म्हापशेच्या सरकारी संकुलांतल्यान निर्वाचन अधिकारी कार्यालयांत उक्ती मतपेटी मेळिल्ल्यान रिव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यकर्त्यांनी ही पेटी फोडल्या असो दुबाव उक्तायला. तशेंच सहाय्यक निर्वाचन अधिकाऱ्याक जाप विचारल्या. ह्या प्रकरणा विशीं राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन लेखी कागाळ केल्या. मंगळारा दनपारां सरकारी संकुल इमारतींत म्हापशे मतदारसंघाचे बॅलेट बॉक्स उक्ते सुवातेंत उडयल्ले अशें रिव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यकर्त्यांक दिसलें. निर्वाचन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत ही मतपेटी आसली. बारीकसाणेन पळयल्यार हे मतपेटये कडेन कोणे तरी आजनेरी केल्ल्याचें दिसता. ताका लागून आरजीचे म्हापशेचे उमेदवार रोहन साळगांवकार, रोहन कळंगुटकर आनी हेरांनी हे घडणुके विशीं दुबाव उक्तायला. हो येदो व्हडलो स्कॅम जाला आनी हे बॉक्स फोडला पळय हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? हेका रिस्पॉन्सिबल कोण हे आमकां आन्सर जाय. जाल्यार स्टाफा कडेन एक बसून लेटर ना सद्या दाखयतले जाल्यार आमकां जाल्यार अशें दिसून येता की हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी अशी बॉक्सां पडली आसतली. तुम्ही कन्फर्म आसा बॉक्स फोडला? हय पळय आमी पळयलां फोटो तुमकां जाल्यार फोटो दाखयता. बॉक्स कुशीक दारा कुशीक दवरला बॉक्स. हय पळय हे आतां बॉक्स सायनी मारलेल्यो सगळ्या आनी हे बॉक्स. जर आतां हो मोठो प्रश्न पडटा की हांगासर ही बॉक्सां अशी फोडली आसतली सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आनी हो मोठो स्कॅम आसा आमकां आन्सर जाय हेका. आनी हितून तरी आमकां दिसता की अशें जाल्लें जाल्यार सगळे कडेन रिइलेक्शन जावचें पडटलें. कित्याक जर अशें स्कॅम जाता जाल्यार हे आपले वटेन इलेक्शनां करपाक थोडे कॅन्डिडेट्स आसा ते 100% आपूण जिखले आनी मरणूय मारले. तुमकां हेचे पयलीं इन्फॉर्म केल्लें तेंच्यांनी? ना लेटर बी काय येवना. तो म्हणटा एक ड्राफ्ट करून लेटर दाखयलेले आहा तेजेर म्हाजी सिग्नेचर काय ना. तो म्हणटा ड्राफ्ट प्रमाणे एवरीडे कितें ते हे करता डिसील करता आनी ओपन करता. बट तेजर म्हाजे सिग्नेचर ना पेपराचेर. त्या म्हाका लेटरूय येवंक ना घरा कडेन आनी काय येवंक ना. हांव जस्ट कावंटींग एजंटाचे फॉर्म सबमीट करपाक गेल्लो हांव तेन्ना हांव जस्ट दारा कडेन फाटीं पळयलें जाल्यार ते बॉक्स ओपन आहा. सील ओपन जालें. ह्या बॉक्सार पळोवन आमकां दिसता अफरातफरी जाल्या आनी हांव सगळ्या एजंटा कडेन मागता की ती बॉक्सातून तुमी चॅक करात. स्पेशली हारो कडेन वचून आयज आनी बॉक्सां चॅक करात. कित्याक जर हांगा फोडलेल्या दुसऱ्या जाग्यार जावंक शकता आनी हांगासर अशें जाता जाल्यार ईव्हीएमांक हॅक करून ते कितें आपणाक जाय तें करूं शकता. संवसारीक बायल दिसा निमतान वास्कोच्या स्मार्ट क्लबान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. बायणाच्या रवींद्र भवनांत घडोवन हाडलेले हे कार्यावळींत लिंगीक समानताय ह्या विशयाचेर व्याख्यान जाल्लें. तशेंच बायलां खातीर सम्राज्ञी मिसेस मुरगांव ही खासा सर्त आयोजीत केल्ली. 25 वर्सां वयल्या बायलांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतलोलो. हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण वाडेनगर इंग्लीश हायस्कुलाची आदली मुख्याध्यापिका श्यामला कामत हाजर आसली. तेच बरोबर सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष जयराम पेडणेकार, प्रकल्प अध्यक्ष स्नेहल संजगिरी, संस्थेचे सचिव गिरीश कोळंबकार आनी हेर मानेस्त माचेर हाजर आसले. क्लब वास्कोच्या तर्फे आम्ही हा अनोखा असा सोहळा घडवून आणायचं ठरवलं आहे आणि तो नक्कीच चांगल्याच प्रकारे पार पडेल. सगळ्या महिलांसाठी मुख्य म्हणजे
ब्युटी टॅलेंट कॉन्टेस्ट ठेवलेला आहे, ज्याच्यात फक्त ब्युटी नाही तर पण टॅलेंटही त्यांचं तपासलं जाईल. तसंच आम्ही सगळ्या महिलांनी एकत्र येऊन एक सुंदर प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे आणि नक्कीच यामुळे सगळ्या महिला इन्स्पायर होतील, त्यांनाही प्रेरणा मिळेल आणि नक्कीच या पुढचा कार्यक्रम आणि खूप चांगला करू. त्यामुळे सगळ्या महिलांना आणि ज्या जेंट्सनी, ज्या पुरुषांनी आम्हाला मदत केली त्यांचेही आभार आणि सगळ्यांनाच खूप 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 शुभेच्छा. संवसारीक बायलां दिसा निमतान मया आयोजीत केल्ल्या बायलां खातीर कायद्या विशींच्या मार्गदर्शन शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. उत्तर गोंय कायदो सेवा प्राधिकरण आनी श्री गोडकेश्वर आप मजत गटाच्या जोडपालवांत दिवचल तालुको मुफ्त कायदो सेवा केंद्रान कुंभार वाड्या वयल्या श्री सातेरी देवळांत ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. प्रज्ञा सावयकर आणि सुशांती वातेकार हाणे बायलांच्या हक्का विशीं माहिती दिली. मुखेल सोयरी आणि दिवचल न्यायालयाची मुखेल जुई कल्पना गावस हांच्या हस्तुकी कार्यावळीचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार मुफत कायदो सेवा केंद्राचे आदोगाद प्रेमानंद नायक, आदोगाद पुष्पराज नावेलकार, आदोगाद नारायण नार्वेकार, आदोगाद रंजना वांयगीणकार, आदोगाद प्रज्ञा सावयकार, आदोगाद सुशांती वातेकार तशेंच प्रेमेंद्र शेठ हाजीर आशिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. मोपा लिंक रोडा खातीर निमाणी झाडां 7 मार्चाक बुलडोजरान कापतकूच आता रस्तो खणपाचें काम झुजा पावड्यार सुरू आसा. मेस्के पुलीस घेवन काम सुरू जाला. एके वाटेन मोपा लिंक रोडा खातीर जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया चुकीच्या मार्गान केल्ल्याची याचिका पिडेस्त शेतकारांनी उच्च न्यायालयांत दाखल केल्या. ताची सुनावणी 25 मार्चाक जावपाची आसा. दुसरे वाटेन वारखंड पंचायतीन लिंक रोड करपी कंपनीक बेकायदेशीर रस्तो करपाचे बेगोबेग बंद करात अशी नोटीस धाडल्या. हे नोटीसीक आव्हान दितना कंपनीन पंचायत संचालनालय स्थगीत मेळयल्ल्या आनी ताचेर 15 मार्चाक सुनावणी जावपाची आसा. आतांच मोपा लिंक रोडा खातीर परवानो मेळयल्ल्यान काय कितें अशें राज्य पर्यावरण पडतालीन प्राधिकरणांत विचारला. परवानो नासल्यार ते विशीं प्राधिकरणांत स्पश्टीकरण मागला.
स्पश्टीकरण दिवपा खातीर एका सप्तकाची मुजत दिल्या. भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्याक नोटीस धाडल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. मडगांवां सोनसोड्यार शुक्रारा लागलेल्या उज्यांत 2 बेलिंग मशिनां आनी पावर लॉजिस्टीक लासून गोबर जाल्ल्यान मडगांवांतलो सुको कोयर तात्पुरतो उपाय म्हूण गोंय कोयर वेवस्थापनान महामंडलान साळगांव व्हरपाचो अशी मागणी मडगांव पालिकेन केल्या. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दुसरे पत्र बरोवन मडगांवांतल्या साळगांव दर दिसा 10 टन सुक्या कोयराची येरादारी करपा खातीर ना हरकत दाखलो दिवचो अशें मागलां. पालिका मुख्याधिकारी अग्नेल फर्नांदीस हाणें शुक्रारा ओच दबाज्या वयर तुटून शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागलेल्या उज्यांत बेलिंग मशिनां आनी ट्रान्सफॉर्मर उज्यान पिड्यार जाल्ल्यान सोनसोड्या वयल्या कोयर साळगांव हालोवचो अशी मागणी केल्या. फक्त आयडी कार्डाच दिवपाची आसली जाल्यार ट्रेनिंगाच्या दिसा कित्याक दिवंक ना. मतमेजणीच्या ड्युटेर आसलेल्या शिक्षकांनी तिडक उक्तायली. मतमेजणीचे जापसालदारकी आसलेल्या शिक्षकांक मंगळारा आयडी कार्डां दिवपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आपयले. आयडी कार्डां घेवपा खातीर शिक्षकांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत बरीच गर्दी केल्ली. कोरोना प्रतिबंधक वासिनीकरणाची व्याप्ती वाडलेली असून देशांत तशेंच जगभरांत कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो लेगीत उणो जाला. हे फाटभुंयेर जायते निर्बंध सदळ केल्यात. आतां नागरी विमान येरादारी मंत्रालयान पूर्वनियोजीत आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणाक परवानगी दिवपाचो निर्णय घेतला. वट्ट 25 म्हयन्याच्यान बंदी उपरांत पूर्वनियोजीत आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणां 27 मार्चाच्यान सुरू जातली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून आतां विदेशवारी करप सोंपें जातलें. तशेंच आंतरराष्ट्रीय प्रवास करप्यांक ताचो फायदो जातलो. केंद्र सरकारान घेतलेल्या ह्या निर्णया उपरांत हेर देशांतल्या तशेंच भारतीय हवाय येरादारी कंपनीक पूर्व नियोजीत विमान उड्डाण करपाक मेळटलें. तशेंच हेर देशांतल्या विमानांक लेगीत भारतांत येवपाक मेळोंक लागतलें अशी माहिती हवाय येरादारी अधिकाऱ्यान दिली. विमानाच्या उड्डाणांक परवानगी दिल्ली आसली तरी भलायकी विभागान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां पाळो दिवचो पडटलो अशें सरकारान जारी केल्ल्या निवेदनांत नमूद केलां. वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून फुडल्या 24 वरांत गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. फुडल्या कांय वरांत घडघड घालत पावस हजेरी लाव येता. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवतलें.
गोंयांत सरकार खंयचो पक्ष स्थापन करतलो अशी चर्चा सुरू जाल्या. एक्झिट पोला प्रमाण काँग्रेसीची चड सिटां येवन पक्ष सरकार थापणुकीच्या लागीं आसा. गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या सरकार कोणाचे हे कार्यावळींत लोकांचे कॉल काँग्रेस वाटेयाचे आसा. मात 2 आमदार वेंचून आयले पासून सरकार भाजपाच करतली अशें मत लोक उक्तायता. लोकांनी मारलेले सत्त बदलाचे मत पडटले आनी लोक निर्शेल्ले सुट्टले अशें चिन्ह आसा. गांव आनी दर्यावेळ राखपाची आतां खर वेळ आयिल्ली आसा अशें म्हणीत ग्रेन हयात फाटल्यान चल्लेल्या बेकायदेशीर वण्टीच्या बांदकामांक थळाव्यांनी विरोध केला. ह्या चलिल्ल्या कामाची सात आंध्रेच्या सगळ्या पंचायतीन परवानगी दिल्ल्याचे कागदपत्रांत दाखोवपाची आनी जाता तितले बेगीन ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी रामराव वागान केल्या. तुमकां मिडियाक खबर आसा फाटले 10-12 दीस जाले हो इश्यू म्हाका दिसता मिडियांनी 2-3 फावट कवर केले, ग्रुपांनी थोडे कवर केले. सो इनफॅक्ट इनिशियली जेन्ना ताणें कामाक हात घातलो इट वॉज म्हाका दोगां तिकडे फोन मारलो अशें कितें तरी करूंक सोदता म्हणून. सो हांवें सायडीर येवन भुरग्यांक घेवन हांवें ते कितें करता ताका विचारलें. तेजी ओनली सांगलें कितें आमी कांयच करना, आमची ती तुमकां हाच्या फाटल्यान वॉल दिसती पळय ती वॉलीक आमी ती वॉल दुरुस्त करता म्हणजे रिपेर करता सो दॅट ते आनी फुडें इरोजन जावपाक लागता नाका म्हणून. पूण आतां तुमी पयला आसता थंयसर कितले फुडें पावले वय थंय. आनी सांगपा म्हणल्यार हॉटेलाची जी बाउंड्री आसा सर्वे नंबर 12/1 पळय ही तुमकां दिसता पळय ग्रीन बोर्ड ती हॉटेलाची बाउंड्री 12/1 हो हांगासर एक मोठे बांद आसलो सर्वे नंबर 99/2 त्याच्यानी ही हॉटेलाची बाउंड्री न्हू जेन्ना लायसना पासून पास केला ती 12/1 तातूंत हें पडटा. आतां हो तेजे 100% हेजो मोटीव आसा की ह्या बांदार ते एनक्रोच करून की तो आपल्या कब्जान घेवन ताकाच लागून तुमी पळय प्रोटेक्शन वॉल आसा जाल्यार केन्नाच अशी स्ट्रेट बांदिना. आनी सेकेंड म्हणल्यार तेणी इतली हायट दवरूंक उपकारनासली. एकदम हायट दवरली पळय तिची लेवल आनी आपली लेवल एक करूंक सोदता. कित्याक लागून मागीर ते फुडें येवन ही कार आसा ती थंय आसा ती बाउंड्री ती हांगा घालतली ते आनी दे वॉन्ट टू शो इज देयर प्रॉपर्टी. एफेक्ट जाता ताका लागून स्पेशल ग्रामसभा घेवन ह्या प्रोजेक्टाचे कितें डॉक्युमेंट आसात ते ताका कशी परमिशन दिला, एक्चुअल परमिशन कितें दिलें आनी खरें तें काम कितें करता हें पळोवपाक जाय. दुसरें मरिनाचे विशयाचेर पंचायतीचो आयज स्टँड कितें कित्याक हे सगळे पंच आनी हे सगळे तो सगळे 7 सरपंच सांतनंद्रेचे घेवन MLA फ्रांसीस सिल्वेरा सदांच CMA कडेन वयतालो आनी ताणें आमकां कोणाक विश्वासान घेनासतना तेन्ना मागीर परत अनावन्स केल्लें की आमकां CMAन अश्युरन्स दिला. ताणें स्टडी केली काय ना तिवूय आमी नकळो CMAन मागीर तो आपूण स्टडी करता म्हणटालो पूण ती स्टडी कांय जाली नासलेली. ती आतां परत जर जेन्ना हो प्रश्न परत येयला तेन्ना ह्या पंचायतीच्या सगळ्या पंचांनी सरपंचांनी बी एक्सप्लेनेशन दिवचें पडटलें की हो विशय आज परत सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या टेबलाचेर कसो येयलो. ताका लागून तो ग्रामसभेकूय तेणी तो मांडचो. ताणी जाय जाल्यार खंयचेय डिटेल आनी जाय जाल्यार आमदाराकूय ते हाडचो. तो मेरेन तो आमदार उरत जाल्यार ताकाय हाडचो आनी हो विशय डिस्कस करचो. संवसारीक महिला दिसाच्या फाटभुंयेर करुणा फुटबॉल फाउंडेशना वतीन खासा बायलांच्या फुटबॉल सर्तीचे मंगळारा आयोजन केल्लें. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या फुटबॉल खेळपी बायलांच्या पंगडांनी सर्तींत वांटो घेतलोलो. हातूंत केरळ, तामिळनाडू तशेंच वेगवेगळ्या पंगडाचो आस्पाव आसलो. सर्तींत 11 पंगडांनी वांटो घेतलो. ही सर्त नावेली रोजरी मैदानाचेर जाली. ही आगळी वेगळी सर्त पळोवपाक थळाव्या बायलांनी तशेंच फुटबॉल मोग्यांनी गर्दी केल्ली.
program to get together all the veterans footballers around around India, basically, who are from Tamil Nadu, Kerala, and our very own legends in football. So to celebrate Women's International Day, we said let's get them together, and the theme for the day also is women have a right to play. So this will encourage the young budding footballers in Goa, and also it's a platform to get everybody together and be inspired by the legends who have done wonders for Goa. And I hope this message gets across, and we have to give women the due respect and their place, because they are the ones who can take the initiative and take it forward, because they are the foundation of the family, and they can bring up the children in the right spirit of sports. Happy Women's Day to each and every one, and I think compassion has brought us all the legends together, national players, university players. I think it's great to see all the seniors, juniors, youngsters together on this field today. It's really exciting, waiting to the event to start. Very happy for it. So, and the second thing is like education and sports should go together. Earlier days it was like you could play sports without any education, but now knowledge comes first. So it goes hand in hand. So I think both has to be together. समेस्त भाविकांक उमरशीक लागलेल्या मयेच्या श्री केळबाई देवस्थानाच्यान कळोत्सवाक सोमारा सांजेच्यान सुरवात जाली. ह्या वेळार पुलिसांचो बरोच बंदोबस्त जाल्लो. सुमार 8 दीस देवाचो कळस घराघरांनी भक्तांच्या भेटीक वेतलो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय हो उत्सव जातलो. गांवकर वाड्या वयल्या श्री महामाया देवळान पारंपरीक विधी जाले उपरांत कळस भायर सरलो. 8 दीस मये वाठारांत घराघरांनी कळस भोवले उपरांत मंगळारा 15 तारखेक कळस श्री महामाया देवीच्या देवळान हाडटले. थंय कौला जावन ह्या उत्सवाची सांगताय जातली. मान आनी अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान कळस उत्सव वादांत आडकळा. भ्रमण करीत आसता, ज्या ज्या मानकरी आहा पळय तितक्यांगेर वयता, तांकां खोल प्रसाद जाता, आनी हे सगळें कार्य जे परब गांवकार आहा पळय तांकांच अधिकार आहा हो करपाक. आनी जे मानाचे आसा पळय तितक्यांगेर देव जे विसाव म्हण आसता पळय तांकां थंय पुजा पाठ स्वता हे बसतात. आमी परब पुजे ब्राह्मण पुजा सांगता आनी परब बसतून ही पुजा पाठ करता. हितून जाल्या नंतर देव मंगळारा हाची सांगता जाता. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण 2019 ह्या वर्सा तर देवस्थान प्रशासकान हो उत्सव निलंबीत केल्लो. 2020 ह्या वर्सा हो उत्सव 21 दीस मनयल्लो, जाल्यार फाटल्या वर्सा न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण मनयल्लो. तर आमचे बुलेटीन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मिनेझेस तुमचे कडल्यान निरोप घेता, पूण तुमी आनीक अश्यो खबरो मेळपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.